आयज हांव आमच्या गव्हर्मेंट आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत तेजे कडेन आमी आयज हिल कटिंगाचेर जे आख्खे गोंयभर हिल कटिंग चल्ला। जशें आतां तुमकां भायरसून दिसतलें सारकें रान आसा आनी बरें दिसता सारकें। जेन्ना तुमी रानान एंट्री मारता तुमकां दिसतलें की एक झाड दिसपाचें ना, आख्खें रेड रेड मड म्हणल्यार माती अशी जमीन जाल्ली आसा। सो हांवें फाटीं बी व्हिडिओ काडलेलो आनी हांवें आमच्या ट्रस्टाच्या हेजेर हांवें सगळ्यांक कंप्लेन केल्या, सगळ्यांक कंप्लेन घातल्या, सीएमाक बी घातल्या। सो हांव बेतलान जे नाकेरी तांबेवाडी जे हिल कटिंग चालू आसा तशेंच आनीकूय खूब जाग्यार ते सावथाक हिल कटिंग चालू आसा। आमचे आख्खे नॉर्थ काबार जाले। तुमकां लोकांक आयज दिसतलें आमचे नॉर्थ आयज नॉर्थ भाशेन ना। एक टायमार नॉर्थ आमचो असो आसलेलो की लोक थंय रावपाक सोदतालो। आयज नॉर्थाचेच लोक नॉर्थ सोडून वचोंक सोदता, कित्याक नॉर्थ आनी नॉर्था भाशेन उरलेलें ना। गोवा म्हणटा ते नॉर्थ गोवा उरलेलें ना। तशेंच साऊथ गोवा आतां काबार जावपाक लागला, डोंगरा भितरल्या भितर खावपाक लागला। तितून तांबेवाडी जे देवूळ आसा ते देवळान 9 जाणां कमिटी मेंबर आसा। ते 9 जाणांचे तितून म्हाका थोड्यांची नांवां मेळ्ळ्या, श्रीजीत, मनोज, सागर, सूरज, कृष्णा। तितून पंच आसा राजेश्वरी आनी एकटी पंच आसा ती राधिका म्हणून। तेंच्यांनी एकट्यान खंय 25-25 लाख घेतल्या, कोणे आनी कितले घेतल्या, तेंच्यांनी जेसीपी म्हणनाका तेंचेर इन्व्हेस्टिगेशन हो गव्हर्मेंट कित्याक करिना। आनी जो कुर्तोरीम न्हू तो कुकोडीम जो पुलीस स्टेशन आसा तो कित्याक तेंचेर एक्शन घेयना, कित्याक तो डायरेक्ट मनोज म्हणटा। तुमकां जर लोकांक फोटींग दिसता जाल्यार मिडियान आनी गव्हर्मेंटान जो पुलिसान आमचे तातोच रेस्टॉरंटान तो म्हाका मेवपाक येयल्लो काय ना, तुमी सीसी कॅमेरा काडून पळोवचे सेटलमेंट करपाक। सो त्या जाग्याक लागून सो हांव म्हणटा तुमी सगळे पयशे घेवन आपापली घरा भरून तुमी गाडयो खंयची इनोवा, मर्सडीज, BMW सगळे घेतले, घरा तुमी बांदली। वेळीप लोक थंयसर जो आसा, ज्या गांवान वेळीप लोक म्हणून आसा, तेंचो गांव आसा, एक धाकटुलो गांव आसा, तांकां उदकाक ह्या मनोज देसाय, फल देसाय पळय कोण आसा थंयसरले 9 जाण, हेंच्यांनी तांकां उदकाक मारले। तांकां उदक मेळना पिवपाक, थंय झरयेचें उदक तेंचो रायट, ते उदकाक बंद करून लॉक मारून दवरल्या तेंचे देवूळ कब्जा केले। म्हणल्यार हे देसाय पळय आसा, फल देसाय, हे कितें करूंक सोदता। आनी सीएमूय एक देसाईच, सीएम एक सावंत देसाय। सो हांव सीएमाक विचारूंक सोदता, तूं एक देसाय म्हणून ह्या चोरांक तूं सपोर्ट करता काय? खंय तरी तूं बी लिपयता असो दिसता, कित्याक एक्शनां जायना म्हणून आख्खे दोंगर आमचे सावथाचे काबार जावपाक लागल्या। आयज गोंया कशें उरलेलें ना, दोंगरूच तर गेले जाल्यार आमी फुडें गोंयान कशें म्हणून आमी रावतले, कितें म्हणून जातलें हांगासर सगळ्याक हायवे आनी कितें दिल्लीकार, बेंगलोरकार, बंगाली हेंकां तुमी विकतले गोंया। आमच्या गोंयान कोणा कडेन कॅपेसिटी ना। काल हांवें आरजीचो एकट्या भुरग्याचो व्हिडिओ पळयलो, तो सांगता की स्कूल कितें गुजरातींचें कितें घालपाचें आहा म्हणून थंय कितें काम चालू आसा, इन्स्पेक्शन काय पंचायतीन केला। सो हांव त्या पंचायतीक विचारूंक सोदता, तुमी पयशे खावनूच इन्स्पेक्शन केल्या आनी तेकाच लागून थंय ती अजून पासून हिल कटिंग चालू आसा। दुसरी गजाल लोबरा, आमची जी दोंगराची लोबरा हे खंय वयता, बाबू कवडेकराचें घर थंयसरूच आसा। बाबू कवडेकर जेन्ना काँग्रेसीन आसलेलो तेन्नासून हे डोंगर फोडूंक लागलेले आसा। जेन्नासून तो काँग्रेसीन आसलो तेन्नासून तो डोंगर फोडपाक लागल्या। तो म्हणटा तो पयलीं आमच्या वांगडा आसले खंय 9 जाण, ते आतां आमच्या वांगडा ना। हांव म्हणटा जेन्ना तूं थंय रावता, तूं एक पॉलिटिशियन, तुमी लोकांची सेवा करपाक लागून पॉलिटिक्सान येता काय तुमी तुमची बोल्सां भरपाक लागून चोरयो करून लोकांचे आमच्या गोंयकारांचे गोमटे मारून एक गोंयाचो एनवायरमेंट तुमी काबार करपाक लागून मिनिस्टर जाल्ले आसा। सो हांव सीएमाक सांगता, ह्या हिल कटिंग, फातरां चोरपाचे, मातयो ती खंयची कंपनीक पळय तेंच्यांनी विकल्या, ONGCक आख्खी माती इल्लीगल विकलेली आसा 30 कोटीची आख्खी माती। ONGCन ही कशी घेतली माती विदाउट एनी परमिशन? आनी पंचायत कोण आमचे डोंगर फोडपाक NOC जावं आनी कितें दिवपाक, तरी म्हणटा तेंच्यांनी कांय दिवंक ना। पूण हांव म्हणटा हे पंचायती कोण? पंचायती एक सोशल वर्कर म्हणून निवडून येतात आनी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीचे जे इलेक्शन जाता, जे साध्या लोकांची कामां जावपाक जाय म्हणून तुमकां निवडून हाडटात लोक आनी ते इलेक्शन जाता। जर तुमी सोशल वर्क करूंक शकना, तुमी चोरयो करपाक लागून जर येयल्या जाल्यार हेंकां सीएमान सगळ्यांक काडून भायर मारूंक जाय आनी कोणाक गोंया राखपाची इच्छा आसा पळय तेंच्यांनी त्या पंचायतीन बसपाक जाय। आनी हे गव्हर्मेंट ऑफिसर
कशे तरी पैसे खाता आमचे गोंया काबार करपाक लागून. म्हाका हे तकलेन म्हणल्यार आमकां एक अशी तिडक येता ते पयले जाल्यार की आमी थंय गेल्ली देवळान म्हणल्यार चल चारा आनी चुन्ना वेचया काडून खावया. पळयता जाल्यार कांयच ना थंयसर. भायल्यान अशें सरावंडींग अशें दिसता कितें कोणे कोणाक लिपयना तशें केल्लें आसा. लोबरां फोडटा ते कितें घालून कितें म्हणटा तेका जिलेटीन घालून लोबरां फोडटात. इल्लिगल न्हू, क्रायम न्हू हो. तो सीएमाक सांगता म्हाजो वॉर्निंग सीएमाक आनी गव्हर्मेंटाक आनी सगळ्या 40 आमदार चोरांक आनी पंचायतीक. हांव पेट्रोल घेवन तुमच्या असेंब्ली कडेन येतलें आनी उजो घालून घेतलें. हे दोंगरां कापपाची बंद जायना जाल्यार जर तुमी एंट्री भितर दिना न्हू विथ पेट्रोल हांव सीएम तुज्या घरा कडेन येवन बसतलें पेट्रोल घालपाक. हे आख्खें हिल कटींग बंद जावपाक जाय. कित्याक हांगा खंय तरी आमच्या गोंया आयज फाल्यां भुरगीं म्हणटलीं आमचो दोंगर खंय गेलो. गोंय म्हणल्यार कितें, हायलँड म्हणटा एका. जर गोंयांत काबार जालें जाल्यार काबार जातलें. ओके, तुम्ही कंप्लेंट विशीं केला? आमी सगळे कंप्लेनी घातले. आतां म्हाका एक 7 दीस रावपाक जाय, मागीर हांव कोर्टान घालतलें. उजो घालतले म्हणटा तूं, जाल्यार उजो घालून कितें फरक पडटलो दिसता हे गव्हर्मेंटाक? ना कित्याक हा गव्हर्मेंटाक लोक मेल्यार फरक पडना. कित्याक ते लोकांक मारून लोकांच्या पोटार उबे रावूनच गव्हर्मेंट चलयता. पॉलिटिक्स म्हणटा ते तसले घाणयाडी केल्ली आसा हेंच्यांनी. सो हांव मेले तर लोकांक तर दिसता की हांव मरतकूच तर तुमचे कितें दोळे उगडटले जे तुमी आयज अंधभक्त जावन तुमी कुड्ड्यापणांनी आपली पार्टी म्हणून वोट घालतात. पूण तुमी वोट घालतना तेंचे कडसून कितें बरोवन घेतात. आमच्या गांवांत कितें चेंजीस जावपाक जाय, आमचे गांव कशे आसपाक जाय, तुमी कितें म्हणून बरोवन कितें तरी तुमी सांगून एग्रीमेंट करून हेंचे कडेसून तुमी वोट घालपाक जाय. तुमी डायरेक्ट वयता 5,500 रुपया 10,000 तुमी चोरयांक लागून वोट घालतात तेंकां. आपले घर इल्लिगल आसा आनी कितें इल्लिगल आसा. आयज गोंय काबार जावपाक कारण अर्दो आमचो गोंयकार आनी हांव मरतले बी जिम्मेदार बी तेच चोर आसतले जे गोंयकारूच चोरता. म्हाका मरपाक काय ना, म्हाका फाटी फुडें म्हाका कांय पडलेलें ना. पूण हांव गोंया खातीर मरून दिकून दाखोवपाक रेडी आसा जर तुमचे दोळे उगडटले जाल्यार. हे इल्लीगल कटिंग केन्नाच्यान चालू आसा, कितें आयडिया आसा? इल्लीगल कटिंग जेन्ना बाबू कवडेकर काँग्रेसीन गेल्लो थंयसून चालू आसा. पण तू म्हणटा की बाबू कवडेकर डायरेक्ट नाव घेता. हांव डायरेक्ट घेता. पण ताका हांवें काल फोन मारलेलो, तो म्हणटा की आपल्या कांयच रिलेशन ना. चोर केन्ना चोर आपूण चोर म्हणटा, रेपिस्ट केन्ना रेपिस्ट म्हणटा ना न्हू. तेंचे जेन्ना बडयो पडटा तेन्ना सांगता ते की आपूण चोर म्हणून. तेंच्या तोंडान जेन्ना हात घालून काडटा तेन्ना म्हणटा ते, तेन्नाच कळटा ते तोंडान कितें आहा ते. चोर केन्ना चोर सांगतले. सीएम बेश्टोच ओगी रावला तेंकां. हांव म्हणटा तुवें काल एक व्हिडिओचेर देखून सांगला की राहुल गांधीन खंय कुत्र्याक बिस्कीट दिल्ली ती कार्यकर्त्यांक दिला म्हणून एक चॅनलार येयला. जाल्यार त्याच कुत्र्यांक तूं पाटयान घेवन आसा आनी त्याच कुत्र्याक सगळे गोंय काबार करता तुमचो पावर घेवन. कित्याक खंय तरी अशें दिसता बीजेपी सरकाराक आपल्या एमएलएंचेर भरोसा ना, बीजेपीचेर भरोसा ना, बल्कि तुमकां चोरांचेर, जेंकां चोराची बुद्धी आसा त्या चोरांक घेवन तूं पार्टी चलयता. म्हणून आयज तुमच्या पावराचेर आयज आमच्या गोंयांक काबार जावपाक लागला. तू म्हणटा इल्लीगल कटिंग चालू आसा जाल्यार तू बाबू कवडेकराचो हात आसा, तुजे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आसात? बाबू कवडेकराचो हात हांव जेन्ना पळय प्रायम मिनिस्टर थंय पावलोलो तेंच्या गांवांत तेन्ना ते मातयेच्या नांवान ONGC कंपनीन आख्खी इल्लीगल माती घेतली. फटाफट काम केलं तेंच्यांनी मातयेचें. हांव थंय गेल्लें आनी कित्याक लागून म्हाका जे डिटेल मेळ्ळा ते आख्खी म्हाजे कडेन डिटेल आसा. ना तशें कांय ना आनी हांव केन्ना बेश्टें उलोवचें ना. बाबू कवडेकर तर ना म्हणटा जाल्यार घे प्रेस म्हाजेर, मागीर तुका हांव सांगता कितें तें. बाबू कवडेकराचो म्हाजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा. तेणें म्हाका सांगलें यो म्हणून घरा कडेन. कित्याक हांवें ताका कितें विचारलें, तुमी असल्यांक हेल्प करता आनी तूं थंय आसून असलें जाता, तुका लागून सीएमाची नांव घाण जाता. हो कितें म्हणटा सारकें तुजें खंय, तूं आमगेर यो खंय थंय येयलें जाल्यार. तूं जर गिल्टी ना, तूं म्हाका कित्याक लागून आपयतालो, जेवपाक आपयतालो? जेवपाक आपयतालो रे म्हाका मडकेकारा? म्हाका जेवंक आपयतालो? मॅडम ह्या दिसाक नारी शक्तीचे खूप चर्चा चालू आहेत, कितें सांगपाक जाय तुमकां? नारी शक्ती कितें नारी शक्ती? बीजेपी सांगता की आमी नारी शक्ती खातीर खूप काय कितें केला करून. बीजेपीन केला खंय? तुमकां जाल्यार बीजेपीन तर नारी शक्ती खातीर खूप कितें केला. जाल्यार सगळें हिल कटिंग बंद करून दाखय. आयज हांव नारी सांगता तुमकां. ना जाल्यार हांव पेट्रोल घालून मातीच मारता म्हाका तुमच्या असेंब्ली कडेन येवन. आनी सगळे तुमचे आमदार आहा पळय काँग्रेस, बीजेपी, आप जे कोण आसा पॉलिटिकल आरजी दिकून हेंगे जिम्मेदार आसतले म्हाजे मरणाचो.
सगळे चोर तुम्ही अख्खे गोंया आमच्या काबार केल्या. जालें? थँक्यू. इलेक्शनाचेर कितें उलयता? कितें जाय? आतां इलेक्शन चालू आहे. सावथाक लेडी साठी सीट रिजर्व करपाची चर्चा आहे. तर तुमकां कितें दिसता? तुम्ही बी अशे उत्सुक कॅन्डिडेट करके हे केला कमिंग डे. बीजेपी कडे बायला वुमन कॅन्डिडेट कोण आसा? काँग्रेसी कडे कोण आसा? कोणा कडेन आसा वुमन कॅन्डिडेट? केन्ना तुमच्यांनी बायलांक फुडें काडला उलोवपाक स्टेजीर? महिला विंग करतात आनी तांकां कोणशार मारतात बटाटे वडे आनी चाव वांटपाक आनी गर्दी हाडा हांगासून गर्दी हाडा मिटिंगांक बायलांची म्हणून. तुम्ही केन्ना बायलांक फुडें काडला? तुमच्या महिला तुमची जी आसता तुमकां तुम्ही केन्ना बायलांक फुडें काडल्या जे वुमन विंग करता आनी हे विंग करता म्हणून तुम्ही बाय डिक्लेअर करता? तांकां पेटयो पावले न्हू करोडांनी, ती कोणाकूय टिकेट दिवपी. तांकां करोडांनी ते पयशे पावय ते टिकेट फाल्यां कोणाकूय दिवपी, तुका देखून काडून टिकेट दिवपी. काम करपी मनशांक हे टिकेट दिना, फक्त चोरांक टिकेट दितात. नारी शक्तीचे कितें उलयतले? नारी शक्ती खंय दवरला हेंच्यांनी? खंयच्या नारीक फुडें काडला हेंच्यांनी? खंयच्या नारीक फुडें काडला हेंच्यांनी? बरें. थँक्यू.